नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो करियर ह्या कार्यावळीन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आयचो विषय असा करियर्स इन फार्मसी आणि आमच्यामध्ये आसात गोवा फार्मसी कॉलेजचे प्रोफेसर मधुसूदन जोशी सर. तुमचे ह्या कार्यावळीन स्वागत. सर, फार्मसी हो जो आमचो विषय आसा आणि करियर्स आसा तेन्ना फार्मसी ह्या शब्दान म्हणजे जो आमचो एक अभिप्राय आसा आमकां फार्मसी म्हणजे कितें जंय वखद मेळटा. तर फार्मसी ह्या शब्दान आणि करियर्स इन फार्मसी ह्या शब्दान खंयचे गजाली येतात आणि त्याचं स्वरूप कितले व्यापक आसा? हय, तुम्ही जशें म्हटलां की फार्मासी म्हणजे वखद मेळपाचें ठिकाण अशी जी जनसामान्याची संकल्पना आसा ती चडशा लोकांक खबर आसाच. बरोबर. पण फार्मासी एकंदर व्यवसायाची व्याप्ती किंवा फार्मासी व्यवसायाची कार्य जी आसा ताचो परीघ हाचे परस व्हडलो आसा. तातूंत भोव गजाली येता आनी त्यो गजाली जाणा जावपाक खरें म्हणजे फार्मासी कॉलेज आनी फार्मासी शिक्षण हाचे विशयी जाणून घेवचें पडटलें. ओके. सर, तुम्ही जे म्हटलें पळय ती फार्मसी हातूंत म्हणजे जर एखाद्या मनशाक तितून करियर जर करपाक जाय जाल्यार तातूंत शिक्षणाची कितल्यो संदी आसात? म्हणजे कसल्या प्रकारचें शिक्षण घेतल्या नंतर फार्मसीन आपण करियर करूं शकता? म्हणजे गोव्यानूय तुम्ही गोवा फार्मसी कॉलेजचे प्रोफेसर आसात, तो गोव्यानूय आनी गोव्या भायर कशा प्रकारची शिक्षणाची संदी आसा? फार्मासी हो व्यवसायूच सुरवात जी जाल्या ती एक दोतोराचो मदतनीस कसो सुरवात जाल्ली आसा. म्हणजे हो पूर्ण व्यवसाय भलायकीच्या व्यवसाया कडेन संबंदीत आसा, भलायकीच्या विशया कडेन संबंदीत आसा. आतां हो सगळो विशय सायन्स रिलेटेड आसा. म्हणटा की ह्या व्यवसायांत किंवा जो शिक्षण घेवपाक इच्छिता, जाका घेवपाचें आसा, ताणें 10वे उपरांत पयल्यान पयली 12वी सायन्स करची पडटली. आनी 12वी सायन्स केल्या नंतर ताका 2-3 प्रकारचे कोर्सीस उपलब्ध आसा. तातूंत ताणें विचार करूं येता. म्हणजे सुरवेक सांगलां तशें की ताणें 12वी सायन्स घेवचें पडटलें. आनी मागीर खंयचे कोर्सीस करपाक जाय? आतां गोंयाचो जर विचार केलो जाल्यार गोंयच्या संदर्भात आमी एक लक्षांत घेवं जाय. आमचें गोंय फार्मासी महाविद्यालय जें आसा तें पुराय आशियांतलें पयलें फार्मासी महाविद्यालय इतलें तें पोरनें आसा. म्हणजे परंपरा आसा. 1842 ताची सुरवात जाल्ली आनी गोंय मेडिकल कॉलेजा वांगडा तें आशिल्लें. हें मुक्ती पुर्वे उपरांत काम करतालें आनी मुक्ती उपरांत ताचें नांव आमी गोवा फार्मासी महाविद्यालय केलें. आनी अंदूच सांगपाक खोस जाता म्हणजे अंदू ते 50 वर्सां पुराय करता. आनी ह्या 50 वर्सांत लागीं हजारा वयर फार्मासिस्ट हांगासरल्यान शिकून भायर गेले. आतां हांगा जें शिक्षण मेळटा तें 2 प्रकारचें मेळटा. एक आमी जाका पदवी अभ्यासक्रम म्हणटा, डिप्लोमा एज्युकेशन म्हणटा. 2 वर्साचो कोर्स आसता. डिप्लोमा इन फार्मसी. आनी दुसरें जें आसा तें बॅचलर इन फार्मसी. हे दोनूय कोर्सांक प्रवेश मेळपाक तुमकां 12वी सायन्स करचें पडटा. आतां बी फार्म कोर्स जो आसा तो 4 वर्साचो आनी डिग्री आशिल्ल्या कारणान ताका प्रवेश मेळपाक डायरेक्टर टेक्निकल एज्युकेशन जी जॉयंट कॉमन एंट्रन्स टेस्ट घेतात ती दिवची पडटा. आनी हे डिप्लोमाक ना, हे बी फार्माक आसा. डिप्लोमाचें एडमिशन हें फक्त 12वीच्या मार्काचेर निमून आसता. आनी ह्या दोनूय कोर्सांक गोंय फार्मासी महाविद्यालयांत 60-120 जागो आसा. त्या भायर गोंयांतूच आनी एक फर्मागुडयेर PS पोंडा एज्युकेशन सोसायटीचे बांदेकार कॉलेज ऑफ फार्मसी आसा. थंयूय 60 जागो आसा. ते फक्त डिग्रीचे आसात. आनी आतां एक तुमी म्हटलें की डिप्लोमा आनी डिग्री हे दोन. आनी डिग्री जर तुमकां जर एडमिशन जाय जाल्यार तुमकां CET जशें इंजिनियरींग किंवा मेडिकलाक जशें हें आसा. आनी तातूंत खंयच्या सब्जेक्ट म्हणजे मेडिकलाक म्हाका दिसता PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो विशय घेतात. इंजिनियरिंगाक PCM घेतात. तसो फार्मसीक खंयच्या विशयाचे? फार्मासी व्यवसाय हो थोडेशे तंत्रज्ञानाचो आसा, थोडोसो भलायकीच्या विशयाशी संबंदीत आसा. म्हणटा की हांगा गणिताचें ज्ञान आसचें पडटा, बायोलॉजीचें आसचें पडटा. अत्यावश्यक अशें म्हणना हांव, पण फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मॅथ्स हे 4य विशय घेतलेलो भुरगो फार्मासी कोर्स बरे भशेन पूर्ण करता. ही आवश्यक अट न्ही. आवश्यक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किंवा मॅथ्स. बायोलॉजी किंवा मॅथ्सांतलो एक खंयचो विशय घेवन ताणें 12वीक बसूं येता. ताका एक मुभा आसा की जेका हायस्ट पडटा ज्या सब्जेक्टान तो विशय घेवन ते आपल्याक मेरिटाक क्लेम करूं शकता. CETचे मार्क म्हाका दिसता कॅल्क्युलेट करता आसतना ज्या विशयाक ताका हायस्ट पडल्या ती धरून तसो प्रवेश घेता. ओके. सर, एक जो एक सर्वसामान्य आमच्या इंजिनियरिंगान आमी पळयलें की एखाद्या भुरग्याक जर ताका डिग्रीक एडमिशन मेळ्ळें ना आनी डिप्लोमाक एडमिशन मेळ्ळें आनी डिप्लोमान तो मेरिटान आयलो जाल्यार ताका बी फार्माक म्हणजे बॅचलर डिग्री करपाक मेळटा इंजिनियरिंगान. तशी कितें प्रोविजन किंवा सोय फार्मसी कॉलेजीन आसा की एखाद्या भुरग्याक बी फार्माक एडमिशन त्या वेळार मेळूंक ना, ताणें डी फार्म केलें
मागीर तूं B.Pharm करपाक शकता. फार्मसी शिक्षण जें आसा ती नियंत्रीत जें करता ताका आमी ऑल इंडिया कावन्सील फॉर टेक्निकल एज्युकेशन म्हणटा. हें फार्मसी, इंजिनियरींग, आर्किटेक्ट अशे तरेचे सगळे कोर्स नियंत्रीत करता आनी ते नियम सगळ्याक सारके आसा. ओके. डिप्लोमा 2 वर्सांचो कंप्लीट केलो आनी ते भुरगीं जर मॅरिटांत आयलीं जाल्यार त्या राज्यांत जितल्यो डिग्रीच्यो सिट्स आसता, समज जर 60 आसल्यो जाल्यार त्याच्यो 20% म्हणजे 12 सीट डायरेक्ट दुसऱ्या वर्साक ताका लॅटरल एंट्री म्हणटा आनी थंय एडमिशन मेळटा. आनी अशी जायतीं भुरगीं डिप्लोमा कंप्लीट करून मागीर डिग्री कंप्लीट करता. आनी डिग्री केल्या उपरांत डिग्री केल्या उपरांत अशें आसा की फार्मसी वेवसाय हो आमी जेन्ना विचार करता तेन्ना रिटेल फार्मसी जंय वखदां विकप आनी ते वखदां विकपा खातीर ड्रग एंड कॉस्मेटीक एक्ट हो एक लागू जाता. लक्षांत घेवं जाय की बाकीच्या वेवसायांक तरांचे रेग्युलेटींग बॉडीज आसा, पूण हाका एक कायद्याचो आदार आसा, ह्या प्रोफेशनाक कायद्याचो आदार आसा. म्हणजे दर एके फार्मसींत फार्मासिस्ट आसपाकूच जाय अशें इन्सिस्ट करपी हो ड्रग एंड कॉस्मेटीक एक्ट आसा. आनी त्या वरवीं हांगा लोक एम्प्लॉय जावं शकता. आनी दुसरे जे आसा ते वखदां तयार करता. आमकां फक्त जी फार्मासीनी वखदां येतात जी डिस्प्ले केल्ली आसता शोकेसीनी ती दिसता, बरोबर, पण एखाद्या स्टेजीर आमी नाटक पळयता आनी ते फक्त नाटकूच तितलें दिसता, पूण त्याच्या पड्ड्या फाटल्यान जायते व्हडली यंत्रणा काम करता. तातूंतलो एक फार्मासिस्ट आसता. आनी ही वखदां तयार जावपाचे कारखाने भोव मोठ्या प्रमाणांत गोंयांत आसा. गोंयांत सांकवाळ इंडस्ट्रियल इस्टेट, कुंड इंडस्ट्रियल इस्टेट, बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेट अशा ठिकाणी कारखाने. आनी थंय लेगीत जर वखद तयार करतलो जाल्यार अन्न आनी औषध प्रशासन आमचे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान लायसन घेवचें पडटा आनी थंय मागीर फार्मासिस्टूच ती वखदां तयार करूं शकता, पॅक करूं शकता. म्हणजे एक आमच्या फार्मसी फिल्डान जो कोण भुरगो येतलो ताका वेगळ्या अर्थान संरक्षण आसा. म्हणजे तुमी स्वयंरोजगाराच्या बाबतींत सांगितलें की अर्चो खंयचोय भुरगो दुकान उगडूं शकता, तसो खंयचोय भुरगो वचून फार्मास उगडूं शकना, तर ताका ते मिनिमम क्वॉलिफिकेशन आसता. एक स्वयंरोजगाराच्या दृश्टीन एक वेगळ्या अर्थान प्रोटेक्शन आसा. सर ते सांगलें तुमी की डिप्लोमा, B.Pharm आनी B.Pharma नंतरय जर ताका पोस्ट ग्रॅज्युएशन घेवंक जाय जाल्यार गोंयांत आनी गोंय भायर कशा प्रकारच्यो संदी आसात? आमी अशें पळयता संवसारांत जायते तरांची दुयेंसां वाडत आसता. बरोबर. त्या दुयेंसाक लागपी वखदां निर्माणीची गरज आसता, एका संशोधनाची गरज आसता. म्हणटकीर डिग्री उपरांत एक अशी प्रचंड संशोधनाक वाव आसा जातूंतल्यान नवीन M.Pharm पोस्ट ग्रॅज्युएशन खंय कशें करूंक मेळटलें? तेच वखदां निर्माण करपाचें जें क्षेत्र आसा ताच्या खातीर जें तंत्रज्ञान जातलें ते सगळे तंत्रज्ञ मास्टर इन फार्मसी कोर्सांतल्यान जातले आनी तातूंत स्पेशलायझेशन आसा. जशें आमी वेगवेगळ्या फिल्डांनी पळयता स्पेशलायझेशन आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशन, तशें फार्मसी वेवसायांतूय किंवा शिक्षणांत पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलार स्पेशलायझेशन आसा. म्हणजे M.Pharm जें आसा तें फार्मास्युटिक्स जर आसलें जाल्यार तो मनीस वखदां कॅप्सूल करपाचें काय टॅबलेट करपाची हाचेर चड म्हायती करूं शकतलो. किंवा समजा नवीन वखदां जी आसा ती अस्तित्वात येवपाची प्रक्रिया भरपूर कठीण आसता. खंयचोय एक वखद केमिकल घेतले म्हणून डायरेक्ट ते मनशाक दिवपाक येना, ते पयलीं प्राण्याचेर टेस्ट करची पडटा. ताची सेफ्टी म्हणजे सुरक्षितता आनी ताची एफिकसी म्हणजे उपयुक्तता सिद्ध करची पडटा आनी हाचे खातीर एनिमल रिसर्च करचो पडटा. आनी ही ब्रांच आसा ती फार्माकॉलॉजी आसता. त्या भायर वखदां जर झाडां पासून करतले जाल्यार ती एक स्पेशलायज ब्रांच जाता. लोकां कडेन इंटरेक्ट जावन जर कम्युनिटी फार्मसी दितले जाल्यार M.Pharm फार्मसी प्रॅक्टीस आसा. त्या प्रमाण जैव तंत्रज्ञानांतली बायोटेक्नॉलॉजी फार्मसी आसा. म्हणजे आयच्या डेटीक एक डझना वयर फार्मसीची पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्पेशलायझेशन उपलब्ध आसा आनी आमच्या गोंयांतूच तातूंतली 4 स्पेशलायझेशन आसा. गोवा फार्मसी जी पणजे आसा तातूंत आसा. आनी हे तुमी जे आमी जे प्रामुख्यान जे उलयले ते गोंयचे फार्मसी किंवा गोंयांत खंयचे संदी उपलब्ध आसात. गोंया भायर अशे खंयचे इन्स्टिट्यूशन आसात जंय आमचे भुरगे एक तर B.Pharm किंवा D.Pharm आनी ताच्या भायर जर पोस्ट ग्रॅज्युएशन तांकां शिक्षण घेवपाक जाय, गोंया भायर कशे संदी आसा? आतां चडसो रिसर्च आनी जर तुमी ताच्या भितर फार्मसी कॉलेजींनी फी स्ट्रक्चर कशें आसा आनी गोंया भायर कशें फी स्ट्रक्चर आहा ताचेरूय उजवाड तुमी घालूं शकता. आतां हांवें जशें म्हटलें की आमचे कडेन डझना वयर स्पेशलायझेशन आसा, तातूंतले गोंयांत फक्त 4 आसा. आतां त्या भायले जर घेतले जाल्यार चडश्यो कॉलेजी त्यो प्रायवेट आसा. आतां गोंयच्या शिक्षण जें आसा तें गोंय सरकार करता आनी रिलेटिवली ताचें फी स्ट्रक्चर जें आसा तें बरेचशें
कम्पेअर टू अदर प्रोफेशनल कोर्स हांव कमी म्हणचो ना उणें म्हणचो ना पूण बरेचशे रिलेटिवली कमी आसा म्हणजे वर्साक सादारण 20,000 रुपया भुरग्याक फी खर्च करची पडटा जर तो डिग्री किंवा डिप्लोमा करतलो. म्हणजे आनी प्रोफेशनल कॉलेजचो हे जर आवाठ लक्षांत घेतात हे कमी आसा. कमी आसा. तातूंत एक म्हत्वाची गजाल सांगनशी दिसता की पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक ऑल इंडिया क्वॉलिफायींग एग्जाम जाता जाका आमी GPAT ग्रॅज्युएट फार्मसी एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणटा. तो जर भुरगो पास जाल्लो आसत जाल्यार ताका फी जरी दिवची पडली तरी म्हयन्याक 7,000 ते 8,000 रुपया विद्या वेतन सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता. म्हणजे लागीं लागीं ताचो सगळो खर्चच सेंट्रल गव्हर्मेंट करता अशें म्हटलें तर हरकत ना. गोंया भायर जर गेलो जाल्यार बरेचश्यो प्रायवेट कॉलेजी आसा आनी थंय फी स्ट्रक्चर त्या कॉलेजानुसार आसतलें. पूण M.Pharm बी अशें जाल्ले जे भुरगे आसा खंयचे इन्स्टिट्यूशन्स आसात भायर? भायर जर आमी विचार केलो जाल्यार मुंबय सारक्या हातून UDCT युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट फॉर केमिकल टेक्नॉलॉजी आमच्या शेजारच्या राष्ट्रांतले राज्यांतले KLE सारकें आसा, मणिपाल इन्स्टिट्यूट सारकी आसा, BHU आसा बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी अशी नामनेची बरीचशी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट्स आसा जंय भुरगीं M.Pharmaक वता आनी आपलो फुडार घडयता. ओके सर, तुमी इतलीं वर्सां हातून आसात फार्मसी क्षेत्रांत, खूब भुरगे तुमच्या आतां सकयल्यान गेला आसात आनी गोंयानूय पळयता आनी म्हाका अशें दिसता की गोंयान हें अशें एक क्षेत्र आसा की जेका बाकीच्या क्षेत्रांत कशें आसा हांगा शिक्षण घेता आनी गोंया भायर वचचें पडटा. पण फार्मसी म्हाका दिसता कशें अशें एक क्षेत्र आसा की जंय गोंयान ताका वेवस्थीत जॉब मेळटा आनी बऱ्या तरेन ताका वर्टिकल मोबिलिटी आसा. तेन्ना हो सगळ्या गोश्टीचो विचार करता येणाऱ्या काळान शतकान आतां सद्या आनी येणाऱ्या काही काळान हे फार्मसी क्षेत्राक स्कोप कसो आसा? एक बरो प्रश्न विचारलो जे भुरगीं करियर करूं शकता तांच्या दृश्टीन. म्हणजे असो की आयज एक क्वेश्चन अशें आमी सांगूं शकता की फार्मसीच्या मळार कांय आमच्या सरकारान योग्य ते फावो ते निर्णय घेतलेल्या कारणान रोजगाराच्या निर्मितीत हांव सांगूं शकता की आमी जशें म्हणटा मायनींग, टुरिजम, कन्स्ट्रक्शन चवथो नंबर आमच्या फार्मसी वेवसायाचो येता. कारण आयज भारतांतल्यान एक्सपोर्ट जावपी जी वखदां आसा ताचो 10% वांटो गोंयांतल्यान येता. म्हणजे आयज वेर्णा मळार जर पळयली जाल्यार नामनेच्यो जवळ 60-62 कंपनी आसा आनी तातूंत आंतरराष्ट्रीय क्वॉलिटीची वखदां तयार जाता. म्हणजे हो एक रोजगाराचो एक मोठ्या प्रमाणांतलें एक साधन कशें उपलब्ध आसा. आतां हांगा जर मेळ्ळो ना जाल्यार सुद्दां बरेचशे अशे भुरगे आसा जे खरेच एबल आसता, टॅलंटेड आसता. म्हणजे आयज हांव सांगूं शकता 50 वयर आमचे गोंयचे कांय भुरगे अमेरिके सारक्या राष्ट्रांत वचून सेटल जाल्या आनी आयज थंयूय ते कॉन्ट्रिब्यूट करीत आसा हेल्थ क्षेत्रांत. हेल्थ म्हणटा गल्फांत वचून थंयची हॉस्पिटल फार्मसीनी किंवा कम्युनिटी फार्मसीनी काम करीत आसा. म्हणजे फुडार हो एक प्रकारचो आश्वासक आसा फार्मसी वेवसायांत कोण जो पदार्पण करता ताच्या नंतरेन. म्हणजे आमी इंजिनियरींग पळयलें की इंजिनियरींग एखादो भुरगो शिक्षण घेता ताका हांगा नोकरी जायला मेळटा पण ताच्या शिक्षणाक आनी ताच्या गुणवत्तेक वाव दिवपी खंयची ताका जॉब मेळना म्हणून ताका भायर वचचें पडटा. पण म्हाका दिसता फार्मसी ह्या क्षेत्रा संदर्भान आमी अशें म्हणूं शकना की ताच्या गुणवत्तेनुसार एक अमेरिका एक भायर सोडली तर त्या गुणवत्तेनुसार ह्या गोंयान ताका जॉब मेळूं शकता. सर, आनी एक तुमकां विचार म्हणजे हे तुमी सगळें सांगलें की कशा रितीन स्कोप आसा आनी कशा रितीन फार्मसी कॉलेजी आसा. पण एखाद्या क्षेत्र निवडटाना म्हणजे एक फार्मसी क्षेत्र निवडटाना आपल्या भितर खंयचे गुण आसचे पडटा किंवा खंयची स्कील आसची पडटा. कारण फक्त स्कोप आसा किंवा फक्त थंय पयशे मेळटले म्हणून जर एखाद्या क्षेत्रान वचत जाल्यार भ्रमनिरस जावपाची शक्यता आसा. तर स्वता भितर एक फार्मासिस्ट जावपाक किंवा फार्मसी क्षेत्रांत उतरपाक खंयचे गुण आसपाक जाय अशें तुमकां दिसता? बरो एक प्रश्न विचारलो. कारण एक लक्षात घ्या की ही जी क्षेत्र आसा वैद्यकीय क्षेत्र जें आसा तें सेवा क्षेत्र आसा. बरोबर.